जो कोण देवाच्या कृपेचो महत्व समजता, जो कोण देवाच्या आशीर्वादांत भागीदार जावंक आशेता, कोण जिविताचो उद्देश आनी अर्थ सारके रितीन समजता आनी हे सगळे संगती समजनातलो नश्टी साकोर, कित्याक आपलो धनी येताना तो आपले काम करिनासतना मजा मान आसतलो. आमकांच आमी विचारया, आमी बुद्धवंत साकोर घे वा नश्टी साकोर. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मालगडेतावन जायते आमी शिकल्या, तांची रिती रिवाज्यो आजुनूय आमी पाळनच आसा. तातूंत एक विशय तुमच्या मुखार आतां दवरचे जाल्यार मागणें, जे कितें आमी तांचे तावन शिकल्या आजुनूय आमी पाळनच आसा. सकाळी उठलेंच आमी मागणें करता, सांजेर कुटुंबा संगी एकठांय जावन आमी मागणें करता आनी राती न्हिदोंक येचे पयले आमी मागणें करता. अशें आमी मागणें करता आसतना जायतीं उतरां आमी वापरता, उसारता. तातूंत थोडीं उतरां आमकां परत परत आयकूंक मेळटात. देवा म्हाका कृपेन बरी भलायकी म्हाका तूं दी, आशिर्वादीत कर, पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी तूं म्हाका फळांनी तूं म्हाका आनी तशेंच देणयांनी तूं म्हाका अशें जायतीं उतरां आमी वापरता. तातूंत थोडीं उतरां परत परत आमकां आयकूंक मेळटा. बरेंच पूण निमाणें आमकां कळीत जाता, आमचो भावार्थ आनी आमचो अणभव आमकां कळीत करता, जें कितें गरजेचें तें देव आमकां दिवनूच आसा आनी आमकां मेळोनूच आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक विशय आयच्या दिसा तुमी समजून घेवंक प्रयत्न करा. कितले तुमी देवातावन कृपा मागतात, कितले तुमी देवातावन आशिर्वाद मागतात, तितले तुमची जबाबदारी सोडूनच वेता. परत हांव म्हणटा, कितले तुमी देवातावन कृपा मागतात, कितले तुमी देवातावन आशिर्वाद मागतात, तितले तुमची जबाबदारी सोडूनच वेता. दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरता. पळया, मोयजेक देवान विंचलो, ताका कृपेन भरलो आनी आमकां कळीत आसा केदी व्हड जबाबदारी ताच्या अधीन दिली. मोरयेक देवान विंचलो आनी मोरी एलिझाबेथन सांगची उतरां आमकां कळीत आसा कृपेन भरलेली. वय ती कृपेन भरलेली, कित्याक देवाच्या उतराक तिणें खालती मान घाली आनी निमाणें आमकां कळीत आसा केदी व्हड जबाबदारी तिच्या अधीन दिली. कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू तिचो पूत कुर्सार मेलो त्या वेळ पर्यंत ती विश्वासी रावली आनी तिणें वय म्हूण सांगल्या उपरांत कितें तिचें जिवीत सुलाभेचनातलें कश्टी जाल्यार ती विश्वासी रावली आनी तिच्या अधीन व्हड एक जबाबदारी तिका दिली. आतां बरो समजून घेवया, जर हांव देवाची कृपा हांव मागता, देवाचो आशिर्वाद म्हाका जाय म्हणून मागता, तर जबाबदारी तुमची सोडून वेतली. पळया, 2 कुटुंबांत जल्मली, चलो आनी चली. चलो आनी चली जावन ती त्याच कुटुंबांत वाडोवन येतात. उपरांत साक्रामेंताच्या लग्नाच्या साक्रामेंता मुखांतर त्या साक्रामेंतांत ती पती आनी पतीन जावन बदलतात. मनशां तीच, पूण नवी जबाबदारी तांकां मेळ्ळी, पती आनी पतीन. येदोळ म्हणसर चलो आनी चली जावन ती वाडोवन आसली, एक जबाबदारी आसली आनी साक्रामेंता मुखांतर अनेक जबाबदारी तांकां मेळटा. पळया, ह्या जगाच्या संस्करणी मुखांतर एक चलो कुटुंबांत जल्मालो, जियेलो आनी सेमिनरीच्या जिविताक भरती जालो. देवाच्या आपोवणें ताका मेळ्ळें, ते आपोवणें कालती माणगाल सेमिनरीच्या जिवीत म्हणजे सेमिनरीक भरती जालो. थंयसर 13, 14, 15 वर्साचे शिकाप संपवून उपरांत एक येजाक जाता आनी त्या साक्रामेंता मुखांत येजाकाची संस्करणी साक्रामेंता मुखांतर ताका अनेक जबाबदारी मेळटा. अशीच जायती जबाबदारी आमकां साक्रामेंता मुखांतर मेळटा, जावं धर्म भयणी आनी कोणी आसत आमच्या मदेगात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या कृपेन भरलेली आमी, आशिर्वादान भरलेली आमी दीस पाशर जावन वर्स आख्या जाताना कित्याक बेजबाबदारी वा अविश्वासी जावन बदलता. आमी म्हणटा आमी अस्कत, तर देवाची कृपा त्या अस्कत कयतावन आमकां भायर येवंक आदार दिना, खंडीत दिता. पूण आमी प्रयत्न करता, कळीत ना. पळय, आमच्या आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावलो
कोरिंदकाराच्या नावानं देवाक अर्गां दिता. ही उतरां थंयसर वापरल्यात. तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणून हांव देवाक अर्गां दिता. वर्तें मागणें देवाक अर्गां दिवचें. आनी समजून घेवया, आज आमी कोरिंदकारांक बरयल्या पत्राचें पयलें पत्र पयल्या अध्यायांत आमी आसा. आनी मुखार वता आसतना आमकां कळी जाता थंयसर विंगड तांच्या मदें येता. थोडो लोक म्हणटा हांव पावलाची शिकवण आयकता, आनी थोडो लोक म्हणटा हांव आपोलोची आपोलोस शिकवण आयकता. अशें तांच्या मदें विंगड जावचें आमकां दिसून येता. तशेंच आमकां कळीत आसा आमी विश्वासीपणाचें जिवीत जियोंक आसा तेंच आमकां आपोवणें मेळ्ळां. पयलो कोरिंदकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7. तुजे कडेन तुवें घेतलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? खंडीत जावन कितेंच ना. आनी आमचे कडेन आमचें म्हणून कितें आसा? कितेंच ना. सगळें देवान दिल्लें. आमकांय कळीत आसा आनी आमी देवाक अर्गां दिता. आमी देवाक अर्गां दिता कित्याक देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. जें कितें आमी करता तें देवाच्या कृपेक लागून, मोगाक लागून, ताच्या आशिर्वादाक लागून देवाक आमी अर्गां दिता. बरेंच पूण वर्स वाशार जावन 2 वा 3 वर्सां पाशार जाताना कित्याक तें अविश्वासपण आनी बेजबाबदारी आमच्या जिवितांत दिसून येता. पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो, लग्नाच्या साक्रमेंतांत मेळिल्ली ती कृपा एकामेकाक विश्वासी रावंक आदार दिता. पूण त्या संबंदांत अनेक संबंद सोदून हांव येता जाल्यार ताका जबाबदारी हांव कृपेत हांव पयस सरता. ह्या जागी संस्करणीच्या वेळार मेळिल्ली ती कृपा म्हज्या देवतें म्हाका संबंद बळ करूंक आदार दिता. पूण ह्या संबंदांत हांव आपयल्या देवाक हांव विसरून जर अनेक संबंद सोदून येता जाल्यार ताका कारण हांवूच कितें आमच्या मदेगांत ह्या दिसांनी घडोवन आसा. देवाची कृपा हांव मागतां, देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. पूण म्हज्या जिविता वयर हांव नदर घालतना सडावत म्हाका अविश्वासपणी बेजबाबदारपणी दिसून येता. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें म्हजी जबाबदारी सारके रितीन पाळूंक आसा. केदाळां हांवें ती पाळची. जो कोण देवाच्या कृपेचो म्हत्व समजता, जो कोण देवाच्या आशिर्वादांत भागीदार जावंक आशेता, जो कोण जिविताचो उद्देश आनी अर्थ सारके रितीन समजता, खंडीत जावन तो एक बुद्धवंत साकोर म्हूण येत. कित्याक धणी येताना आपलें काम तो करन आसतलो. आनी हे सगळे संगती समजनातलो नश्टी साकोर आमी म्हूण येत. कित्याक आपलो धनी येताना तो आपलें काम करिनासतना मजा मान आसतलो. आमकांच आमी विचारया, आमी बुद्धवंत साकोर घी वा नश्टी साकोर? पळया, आयच्या दिसा आमी मोनिकाची स्मरण करता. तिच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले आनी तिच्या मरणाच्या तडीर तिणें मागचें एकच तिच्या पुता लागीं, आगोस्तिना लागीं, तुवें कातोलीक सभाक येवन तुजो विश्वास तुवें दाखयचें. आनी तें घडटा. फाल्यां आमी तिच्या पुताची स्मरण आमी करतले, हांव आगोस्तिनाची, आनी तो कातोलीक जाता. देवा थंय ताचो भावार्थ व्यक्त करता. तर ती विश्वासी रावून हें विस्मीत करूंक ती सकना, खंडीत ती सकली. तेजें जिवीत सगळें सुलभाचें नासलें, कश्टाचें आसलें, खंडीत नाम सांगना. आमच्या जिवितांत ती अस्कतकायेक लागून आमी कश्ट जाता. पूण त्या अस्कतकायेक जावन भायर येवंक आमी प्रयत्न करता, गी वा ना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एक जोडी तांच्या 50 वर्साचो जुबले संभ्रमण आसली. हांवें तांचे लागीं विचारलें, तुमच्या संतोशाक कितें कारण? आनी तांणी दिल्ली जाप, फादर, आमच्या जिवितांत कितेंय रिपेरी आयल्यार, कितेंय आमचें तें उणेपण दिसून आयल्यार तें आमी रिपेरी करता. कितेंय आमचें तें उणेपण आसल्यार, सोडतोड आसल्यार तें आमी रिपेरी करता. पूण आतां प्रस्तूत काळार कितेंय सोडतोड आयल्यार ती रिपेरी करनात, ती रिप्लेस करतात, नवेंच हाडटात. चडवत म्हाका बोगलें जावन आसत. तशेंच एक येजाक, मालकोड येजाक चापेलांत बसून मागोन आसलो. हांवें विचारलें, फादर, तुमी आमचे खातीर मागले गे. आनी तांणी सांगली जाप, म्हजो संबंद देवा थंय हांवें घट करिना जाल्यार हांवें फादराप जावन कितें फायदो? म्हज्या मलगड भाव भयणीनो, मलगडतावन आमी जायते शिकता, हे आमी शिकोवंक प्रयत्न करया.
विश्वासी रावंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक पयले वचपांत आखरेक आमी आयकले आपयल्लो देव विश्वासी आनी ताणें आमकां आपयला, ताका आमी विश्वासी रावंक प्रयत्न करया आनी ते विश्वासीपण आमच्या चलत्या जिवितांत आमी दाखोवया. जर म्हज्या बायलेक म्हज्या घोवाक हांव विश्वासी ना, एक येजाक जावन हांव म्हज्या देवाक विश्वासी ना जाल्यार कशें सांगेत हांव म्हज्या आपयल्या देवाक विश्वासी आसा? खंडीत सादिना. कृपा आमी मागया, मणिकाच्या मजतीन ही कृपा आमी मागया, विश्वासी आमी रावया. खंडीत जावन विस्मितां आमच्या जिवितांत घडटली. जी कितें जबाबदारी आमकां दिल्या ती बऱ्यान आमी करया आनी कृपा आमकां लाभतली. ह्याच कृपे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.